पुलीस खात्यान शिस्त हाडपा खातीर मोठ्या प्रमाणात कांय गजाली करच्यो पडटल्यो अशें डीजीपी किशन कुमारान उलोवन दाखयला। हे खातीर कॉन्स्टेबल्स आनी हवालदारां खातीर कार्यशाळा सुरू करपाची ताचो विचार चल्ला। ड्रग्स आनी शिनळकीच्या बाबतींत पुलिसांचे झिरो टॉलरन्स आसतलें। दर्यादेग वाठारांतय पुलीस सुरक्षा खर करतले म्हणपाचें किशन कुमारान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें। पळयात हो रिपोर्ट। Today we are here with the Director General of Police of Goa, Kishan Kumar. Hello, sir. Hello. So, actually, I have some questions for you. These massage parlors are being raided these days. What is the police doing? Is this a normal inquiry, normal course of inquiry, or is it a special task you all have taken up? No, it is a special drive because there is a general impression that these massage parlors, if not all, but many of the massage parlors are the centers of the flesh trade. And we found that yes, there is truth in this. And that's why, as you have seen during last 4-5 days, we have conducted many raids, and so we will not stop it here. We will continue with our action. We have adopted a policy of zero tolerance, especially for two things. One is prostitution, and second is drug peddling. We have suggested, one of the suggestion is the installation of CCTV systems, especially in the shacks. Government has recently sanctioned another 4 coastal police stations, and we are in the process of buying more boats. Sir, how do you plan to put discipline amongst the own force which is responsible for putting in discipline into public? You see, I have never tolerated any indiscipline on the part of a police personnel. When a police personnel indulge in illegal activity, it's a very serious matter. Seriously, we have to try sincerely, and I'm sure with our sustained efforts over a period of time, certainly discipline will improve, professionalism will improve, and there will be certainly improvement in the image of police. The Director General of Police has shown readiness to overhaul the whole policing system in Goa. Drugs, flash trade, security and police discipline. He is on to address all these issues together. With camera person Dinesh Karpe, Pratik Vasudev Parab for Prudent Media. फोंडे पुलिसांनी हेमंत कुमार पत्रा ह्या खाप्या चोराक अटक करून ताचेकडच्यान 5 दिवल्यो आनी देवळांतले हेर सामान जप्त केला। ताणें फोंड्या आनी तिसवाडी वाठारांत कितल्याशाच देवळांनी हात मारला। ह्यो सगळ्यो दिवल्यो ताणें वेगवेगळ्या देवळांतल्यान चोरल्यात म्हणपाची कबुली ताणें पुलिसांक दिल्या। काल आमी राती एक सस्पिशियस मनशाक अरेस्ट केल्लो। ताचें नांव हेमंत कुमार पत्रा, आनी ताजे कडेन आमकां पर्सनल सर्चाक देवळांतल्यो दिवले मेळ्यो। सो ताका इंट्रोड्युशन आमी केलें आज, आनीक ताणें अशें निश्पन्न जालां की ताणें 25 ऑगस्टाक हनुमंत मारुती देवळान बानस्तारी हांगा DVD प्लेयर चोरी केल्लो। अकॉर्डिंगली ताका आमी इंट्रोगेट केलो एक्युजाक, आनी आज आमी ते DVD प्लेयर रिकवर केलो। आनी त्या रिकवरी बरोबर आमकां अरावंड 5 समये मेळ्ळ्या, फ्रॉम स्मॉल सायज टू बीग सायज। बुटेफाट वास्को वाठारांतलें एक घर बुधवारा फांतोडेर पडलें। फाटले सप्तकभर पडपी सेगीत आनी दाट पावसाक लागून हें मातयेचें घर पडलें आसुये असो अदमास उक्तायतात। घरांतल्या फामिलीक सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थंयचो समाजीक वावुरपी सैफुल्ला खानान केल्या। 4:45 हांवें जालां आनी तें 4:45 पयलीं सकाळी फुडें आनी ते मातशें आवाज येवपाक लागलो। आमी ती न्हिदलो आसलेली, न्हिदलो मागीर भायल्यान सोडली आमी। ते आवाज आमी 2-3 मिनटान ते देंवली। मागीर कोण कितली जाण रावता हिंगा? 2-3 फॅमिली रावताय। कोणाक डॅमेज बा कितें जालें? ना डॅमेज कांय ना, फकत घराचें मागीर डॅमेज जालो। बारीक घराची वॉल म्हणल्यार कितल्या वर्साची आसतली? म्हणजे ते 100 वयले आसतली। पळोवपाक गेल्यार हो किरातडे एक सगळ्यान ओल्ड घर हे, कमीत कमी 200-300 वर्सां जालीं। घराक लागून मातयेची वणत आसलेली, त्या कारणाक लागून हांगा जें भाटकाराचें हें चलता म्हणटा बीन ते मेंटेनन्स करपाक पावना दिसता पडलें, आनी तें हें जालें। आनी तो गरीब घराण्याचो मनीस, तो मागता देवा कडच्यान की थिंगा मामलेदार आसान कितें तांकां जाता तितली आमी सुविधा घेवन तांकां दिवची, आनी जाता तितले बेगीन तांकां घर बांदून दिवपाचें अशें करून।
फोंडे शार प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर आतां नवनिर्माण नारी शक्तीन पेंगट बांदला। चवथ लागीं पावता तशी फोंड्या वाठारांत कपड्याच्यो पोतयो आनी प्लास्टीक प्लेटी वापरचे परस लोकांनी करड्याच्यो पिशव्यो आनी पत्रावळी वापरच्यो म्हण जागृताये खातीर नारी शक्ती वावुरतली। देशभरात सगळीकडे तुमकां खबर आसा की कचऱ्याचें साम्राज्य जाल्लें आसा आनी सगळे तरेन लोक प्रयत्नय करतात की कमी करपा खातीर। पूण अशें आसा की एक बायल मनीस जे करूंक शकता ते व्हडली व्हडली संघटनाय आज करूंक शकना। आदी शक्ती जी देवीचें रूप आशिल्लें आनी ती अशें जशें भस्मासूर बीन जालें की देवी येवन तांकां मारलेलें, त्याच प्रमाणे आमी सगळीं बायलां एकठांय जावन ह्या प्लास्टीक भस्मासुराक मारपाची आमची तयारी केल्ली आसा। प्लास्टीक अवेअरनेस फोंड्यान हाजे खातीर प्रयत्न सुरू केला की ह्यो पिशव्यो मार्केटान वच्च्यो, कित्याक हातूंतल्यान आमच्या बायलांक इन्कम सुरू जातलें। आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो ज्यो बायलो आसा तांकां आमी आपयलें आनी तांचे कडल्यान आमी हे टायपच्यो पिशव्यो शिवून घेतल्यात। प्लास्टीक प्लेटी बंद करून पत्रावळी परत दवरप, केळीचे खोले दवरप, म्हणजे जे आमकां पयलीं जुने ते सोने जे म्हणटात तेच आमी परत दिवंक पळयतात। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।